केंद्रीय साहित्य अकादमीचे 2022चे अणकार पुरस्कार बिरेस्तारा जाहीर जाल्यात। कोंकणीत ज्येष्ठ साहित्यीक माणिकराव नायक गावणेकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाला। तांच्या श्री रामकृष्ण अमृतवाणी ह्या पुस्तका खातीर हो पुरस्कार भेटयला। मूळ बंगाली भाशेंतल्या निबंधाचें पुस्तक तांणी कोंकणीत अणकारीत केलां। साहित्य अकादमीच्या ह्या अणकार पुस्तकाचें स्वरूप 50,000 रोख आनी तांब्याचें मानचिन्ह अशें आसा, अशी माहिती साहित्य अकादमीचे सचिव श्री के श्रीनिवास राव हाणें कळयला। माणिकराव नायक गावणेकर हे कोंकणी चळवळींतले एक ज्येष्ठ वावुरपी, तशेंच तांणी साबार पुस्तकां बरयल्यांत। 1600 पानांचें रामायण तांणी कोंकणींत बरयलां। वाल्मिकी रामायणाचे 4 भाग, भक्तिपदां, स्वामी विवेकानंदाचेर भक्तियोग, कर्मयोग आनी बरीचशीं पुस्तकां तांणी बरयल्लीं आसा।